हांगासर तुमचो विगार हांव आसा देखून हे वातयेचेर देवाचो आशिर्वाद मागया समेस्त आमी उबे रावया सर्व कार्याक देवाचो आदार मागया पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमचे समेस्त आस्तावन सुरू जावचें फेस्ताचें कार्य म्हणजे भाऊ बांधवपणाचो स्पिरीट आमचो एकवट सोम्या जेजू ते दाखयता देखून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी कृपेन आमची सगळीं कार्य बऱ्या तरान जावं दी कसलेंच विघ्न नासतना आडखळ नासतना कसलेच कृपेचो शिवर येवं कृपेचो पावस येवं आनी सर तराच्या वायटा विघ्नान धांवन देव आमकां राखोंक यात्रिकांक पळणाऱ्यांक भक्तिकांक सांत लोर्साच्या मानाक व्हरती महिमा जावन देवाक म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या देव तूं आमचेर आधार पवित्र आत्म्या देव तूं आमचेर आधार तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन बर तूं पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन बर तूं पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन सांतरेस बापा प्रसन्न जा आमा समेस्तांचेर तूं काकूळ दाखय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमेक तुज्या प्रसन्नतेन हें सगळें कार्य बऱ्या तरेन जावं तुज्या मुखेलपणार सोम्या जेजू क्रिस्ताक आज परगट करतना तो मान आनी महिमा देवाक फावो जातना तुज्या मुखेलपणार हें कार्य सोबोव आमची मोरी माय पळणाऱ्यांची मार्गदर्शीक गियाद मायेच्या मजतीन समेस्तांक आशिर्वाद पेटोव ह्या सर्व वातींचेर तुजें आशिर्वाद घाल क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां कार्यदर्शी नांवां उलो करतना दयेकन मुखार येवन ह्यो वाती घेवच्यो एवडो फ्रांसीस डिसोजा एक वात मेरी पिंटो 10 वाती लॉरेन्स मेंडोन्सा 2 वाती रॉबर्ट आंद्रादे 6 वाती मायकल फ्रांसीस पिंटो 5 वाती ग्रेगरी निकोलस डिसोजा 5 वाती सेवरिन डिसोजा 2 वाती बेनेडिक्टा आंद्रादे 3 वाती पीटर मेंडोन्सा 5 वाती पीटर रीटा लोबो 4 वाती क्लेमेंट डिसिल्वा 5 वाती अनिल नोरोन्ना 2 वाती विन्सेंट नोरोन्ना 4 वाती हेनरी लोबो 11 वाती इग्नेशियस लोबो 5 वाती मेल्सन माइकल फर्नांडिस 9 वाती लूसी कैस्टलिनो 11 वाती एडवर्ड फर्नांडिस 9 वाती जोसी लोबो 5 वाती विन्सेंट लोबो 3 वाती हिल्डा फर्नांडिस 5 वाती सतुरिन सल्डाना 10 वाती रॉबर्ट लोबो 5 वाती लुइजा कैस्टलिनो 3 वाती लीना लोबो 10 वाती लॉरेंस डिसोजा 7 वाती फ्रांसिस रीटा डिसोजा 3 वाती
अंतोनी डिसोजा 8 वती. बैदाळ बी वडो, स्टॅनली ग्रेट्टा पायस 4 वती, क्रिस्टिन डिसोजा 2 वती, पीटर डिसोजा 6 वती, अनिल पिंटो 12 वती, जानेट फर्नांडिस 2 वती, स्टीवन फ्लाविया अब्रेव 2 वती, पीटर आयरिन सल्डाना 3 वती, रोनाल्ड सुनील कैस्टलिनो 5 वती, बेनेडिक्टा कैस्टलिनो 5 वती, रॉबर्ट अनिल कैस्टलिनो 5 वती, डोनाल्ड मतायस 3 वती, विलियम लोबो 4 वती, लैंसी जानेट टेलिस 4 वती, डेनिस ब्रिटो 5 वती, बोनिफास डिसोजा 5 वती, लियो डिसोजा 4 वती, पाउल फर्नांडिस 5 वती, बेनेडिक्टा नोरोन्ना 8 वती, फिलोमिना लोबो 5 वती, सेलिन डिसोजा 1 वत. इगर्जे येवडो, एरिक पाउला 5 वती, विल्फ्रेड जेसिंता डिसिल्वा 5 वती, फ्रांसिस विल्सन कैस्टलिनो 5 वती, मेल्विन डेविड डिसोजा 7 वती, वलेरियन मोंतेरो 3 वती, लॉरेंस फ्लोरिन नोरोन्ना 5 वती, फेड्रिक डी पाउला 3 वती, रॉबर्ट सिलेस्टिन नोरोन्ना 3 वती, लॉरेंस शैला लोबो 4 वती, दुल्सिन वलेरियन लोबो 5 वती, ग्रेसी मस्करेनस 2 वती, हिल्डा मतायस 9 वती, मार्क जेसिंता सल्डाना 9 वती, लवीना मार्टिस 2 वती, रीना रोनाल्ड डिसोजा 5 वती, सेवरिन विक्टर डिसोजा 5 वती, कार्मेन डिसोजा 4 वती, हेनरी लोबो 100 वती, क्लिफर्ड डिसिल्वा 5 वती, रिचर्ड पिंटो 10 वती, जुस्टिन डिसिल्वा 10 वती, जेवियर फेरावो 10 वती, रीटा कैस्टलिनो 17 वती, अंतोनी सिलेस्टिन पिंटो 100 वती, लीना डिसिल्वा 5 वती, लिली डिसिल्वा 2 वती, साइमन मस्करेनस 1 वत, पौलिन क्रास्ता 4 वती. इगर्जे बी वडो, सिसिलिया नोरोन्ना 2 वती, अरुण जॉन सालिस 10 वती, लैंसी सुनील लोबो 4 वती, वलेरियन टेलिस 4 वती, सिसिलिया पिरेरा 5 वती, लॉरेंस रीटा नोरोन्ना 5 वती, फ्रांसिस डिसोजा 10 वती, लॉरेंस पिंटो 4 वती, रोनाल्ड नोरोन्ना 4 वती, रोशन डेंजिल नोरोन्ना 4 वती, पीटर नोरोन्ना 2 वती, विल्सन डिसोजा 5 वती, चार्ल्स फर्नांडिस 4 वती, नतालिया कार्डोजा 100 वती, ग्रेसी सालिस 8 वती, जॉन नोरोन्ना 1 वत, बोनिफास नोरोन्ना 100 वती, जैक्सन नोरोन्ना
3वती, वेरोनिका कैस्टलिनो 5वती, फ्रांसिस सल्डाना 1 वत, रॉबर्ट टेलिस 5 वत, नॉर्बर्ट डिसोजा 8 वती, सिरिल पिंटो 7 वती, पास्कल मेंडोन्सा 7 वती, लीना कैस्टलिनो 2 वती, आयरिन डिमेलो 3 वती, सिंथिया सालिस 100 वती, बेनेडिक्टा पिंटो 4 वती, पाउल कुटिनो 4 वती, आइवन जानेट पिंटो 100 वती। ದುಪ್ಪದಗಟ್ಟೆವಾಡು ಹೆಲ್ವಿನ್ ಮತಾಯಸ್ 100 ವತಿ, रिचर्ड लिडविन डिसोजा 5 वती, सोबिना डिसोजा 5 वती, बनवेंजर पाउला 5 वती, माइकल नैन्सी कोर्डा 8 वती, जॉर्ज डिसोजा 5 वती, विल्सन लवीना डिसोजा 3 वती, संतोष लवीना दांती 5 वती, माइकल फ्लोरिन पाउला 7 वती, स्टैनी लवीना मस्करेनियस 4 वती, डेविड मेरी डिसोजा 4 वती, लिली पाउला 5 वती, एलोशियस ईवा पाउला 2 वती, फिलिप रेंजल 100 वती, रोनाल्ड प्रमीला डिसोजा 5 वती, मार्क सिंथिया डिसोजा 3 वती, रिचर्ड संगीता डिसोजा 5 वती, साइमन टेलिस 2 वती, मार्क फ्लाविया सालिस 4 वती, रिचर्ड कुटिनो 5 वती, स्टैनी रोजलिन डिसोजा 3 वती, फ्लाविया सिल्विया रोनाल्ड डिसोजा 2 वती, केविन नोरोना 4 वती, सिसिलिया 5 वती, लॉरेंस डिसोजा 4 वती। गुंडे अडकावाडो जेवियर बबिता डेसा 4 वती, सिरिल आशा सल्डाना 10 वती, फेलिक्स डेसा 5 वती, लिली डेसा 7 वती, लिली डिमेलो 100 वती, एलजे फर्नांडिस 7 वती, जुलियाना डेसा 5 वती, मग्दलिन डेसा 5 वती, सिसिलिया मिनेजस 100 वती, जोसेफ डिसिल्वा 8 वती, रेजिना फुटाडो 3 वती, आयरिन दलमेदा 7 वती, गब्रियल जानेट कैस्टेलिनो 5 वती, फ्रांसिस ग्रेटा डिसोजा 3 वती, जेसिंता डिसोजा 3 वती, फ्रांसिस लीना सल्डाना 2 वती, मौरिस अनिता पिंटो 100 वती, लियो आयरिन कर्डोजा 10 वती, लियो बेनेडिक्टा डेसा 5 वती, दुल्सिन गोंजाल्विस 100 वती, अनिल फातिमा कैस्टेलिनो 3 वती, जॉर्ज ज्योति डिसोजा 4 वती, मार्टिन जुलियाना लोबो 11 वती, जॉनसन फ्लेवी डिसोजा 4 वती, विलियम सुनीता कैस्टेलिनो 5 वती, गॉडविन अनिता अल्मेडा 3 वती, संदीप प्रफुल्ला मतायस 4 वती, फेडरिक नोरोना 2 वती, ओलिवर ज्योति डिसोजा 2 वती, मग्दलिन मस्करेनस 5 वती, जगदीश ज्योति फर्नांडिस 4 वती, विक्टर बेनेडिक्टानो डिसोजा 100 वती, मार्क रोजी अल्वारिस 5 वती। कडेबेट्टुवाडो फिलोमिना फ्रांसिस पिंटो 4 वती, मेल्विन पिंटो 8 वती, जॉन पिंटो 2 वती, साइमन पिंटो 4 वती, बेंजामिन पिंटो 3 वती, हेनरी शमा पिंटो 5 वती, बेंजामिन अल्मेडा 7 वती, जॉन रीना मेंडोन्सा 5 वती, स्टीवन मेंडोन्सा 5 वती, विलियम मेंडोन्सा 8 वती, हेलेन डिसोजा 2 वती, नवीन रेशमा डिसोजा 4 वती, डोमिनिक पिंटो 4 वती, एलियास लोबो 4 वती, मार्सेल मेंडोन्सा 4 वती, ऑल्विन पिंटो 4 वती, एलियास पिंटो 100 वती, हेराल्ड लवीना पिंटो 3 वती, सतोरिन पिंटो 3 वती,
जॉन मेरी मेंडोन्सा सोवाते, विक्टर डिसोजा सोवाते, इनास नोरोना 4 वते, पाउल पिंटो 4 वते, फ्लोसी फिलोमिना लोबो 3 वते, सिसिलिया पिंटो 2 वते, जूलियट पिंटो 100 वते, मैक्सिम लविना पिंटो 2 वते, मैक्सिम डिसिल्वा 4 वते, अंतोनी एलियस डिसोल्वा 5 वते, लिनेट पिंटो 5 वते, लियो ग्रेसी पिंटो 4 वते, फ्रांसिस मिनेजस 5 वते, डेनिस वाज 4 वते, साइमन डिसोजा 7 वते, हेनरी नोरोना 10 वते, लॉरेंस पिंटो 4 वते, लॉरेंस वाज 11 वते. निट्टे येवडो फिलिप नेरी मिनेजस 4 वते, रोशन डिमेलो 7 वते, जॉन सल्डाना 5 वते, रोशन फर्नांडिस 4 वते, रेशमा लोबो 5 वते, रीटा डिमेलो 4 वते, अगस्टिन विलियम डिसोजा 5 वते, प्रवीण फर्नांडिस 3 वते, पियूस मोंतेरो 5 वते, मेल्विन नोरोना 4 वते, लियो सल्डाना 13 वते, जेसिंता मेंडोन्सा 4 वते, डायना क्रास्ता 4 वते, अलेक्स नजरेस 8 वते, लॉरेंस मतायस 7 वते, जोकिम माइकल मिनेजस 2 वते, फ्रांसिस डिमेलो 18 वते. निट्टे बीवडो लॉरेंस कैस्टलिनो 5 वते, थॉमस डेसा 5 वते, जोसेफ डिसोजा 10 वते, रोजिना डिसोजा 5 वते, कार्मिन लोबो 4 वते, रॉबर्ट डिमेलो 4 वते, पियूस आयरिन पिंटो 100 वते, फ्रांसिस मास्करेनास 3 वते, आल्बर्ट डिसोजा 100 वते, मार्गरेट नोरोना 3 वते, जेसिंता हेलेन नोरोना 1 वते, स्टैनी डिसोजा 5 वते, स्टैनी रॉबर्ट मेंडोन्सा 3 वते, वलेरियन डिसोजा 4 वते, वाल्टर डिसोजा 2 वते, एप्रोजिन डिसोजा 7 वते, एडवर्ड डिमेलो 4 वते, हेनरी डिमेलो 3 वते, लैंसी रेगो 4 वते, रॉबर्ट डिसोजा 5 वते, अंतोनी रोजा 5 वते, संतोष डिसिल्वा 5 वते. पंजोटवाडो फ्रांसिस मतायस 3 वते, फ्रांसिस मेंडोन्सा 18 वते, मोंतो कार्डोजा 4 वते, आलिस अल्मेडा 1 वत, सिसिलिया गामा 5 वते, सेवरिन फिलोमिना डिसोजा 100 वते, विल्फ्रेड डिसोजा 7 वते, विल्सन कुएलो 4 वते, जॉर्ज डिसोजा 10 वते, गब्रियल दांती 4 वते, डेनियल दांती 4 वते, सिरिल दांती 100 वते, माइकल दांती 7 वते, जॉन हेरल्ड सिक्वेरा 7 वते, नेविल डिसोजा 5 वते, एवलिन फर्नांडिस 10 वते, रोनाल्ड डिसोजा 3 वते, हेनरी डिसोजा 8 वते, आइवन लोबो 5 वते, मेल्विन नोरोना 5 वते, एलिजाबेथ मस्करेनास 7 वते, पास्कल सालिस 3 वते, ग्रेसी रोड्रिगस 12 वते, आलिस नोरोना 100 वते, माइकल नीता फर्नांडिस 5 वते, बैप्टिस्ट मस्करेनस 100 वते, रोनाल्ड मस्करेनस 100 वते, फिलोमिनो कैस्टेलिनो 9 वते. कुंटलपाडी येवडो लिली मिनेजस 10 वते, वेरोनिका अगेरा 1 वत, लीना जॉर्ज कैस्टेलिनो 4 वते, फेलिक्स फर्नांडिस 9 वते, मैक्सिम शार्लेट पिंटो 5 वते, लॉरेंस फ्लाविया डिसोजा 5 वते, नील रोशन डायस 3 वते, फ्लॉसी पिंटो 3 वते, विवियन प्रीति डिसोजा 5 वते, जेरोम फेल्सी डिसोजा 3 वते, अलेक्स ज्योति डिसोजा 4 वते, रोमन मरीना सल्डाना 4 वते, जेरोम पिंटो 5 वते, विक्टर अनीता डिसोजा 100 वते,
थॉमस प्रेसिल्ला पिरेरा पांचवती, ग्रेगरी मेरी टेलिस पांचवती, जानेट जेराल्ड सेरावो पांचवती, विंसेंट रुबीना नोरोना पांचवती, रिचर्ड पिंटो पांचवती, एंड्रू प्रेसिल्ला फर्नांडिस पांचवती, लुइस मेरी डिसोजा पांचवती, मोंती पिंटो दोनवती, डेनिस मेरी पिरेरा पांचवती, थॉमस एम्मा डिसोजा पांचवती, कविता वलेरियन पाइस एकवत, जॉन जेसिंता पिरेरा पांचवती, मेरी क्रास्ता पांचवती, विल्फ्रेड पाइस पांचवती. कुंटलपाडी बी वडो, स्टॅनली डिसोजा आठवती, रॉबर्ट डेसा सोवती, राजेश क्लारा लोबो पांचवती, सेलिन पिंटो एकवत, जॉन डिसिल्वा सौदावती, जॉयसी अनिल सिक्वेरा पांचवती, फेल्सी टेलिस बारावती, लोना मेंडोन्सा चारवती, लिली डिसिल्वा सातवती, आयरिन लोबो तेरावती, एग्नेस मतायस तीनवती, राजेश पिंटो चारवती, मोंतिना डिसिल्वा आठवती, सुभाष पिंटो पांचवती, ऑल्विन अरान्ना पांचवती, मेल्विन मिनेजस तीनवती, प्रकाश पिंटो पांचवती, सुनील रेशमा डिसोजा पांचवती, रूपेश पिंटो चारवती, सेबेस्टियन पिंटो दावती, जॉन ग्रेसी कुएल्लो पांचवती, सिंथिया मिरांदा सोवती, वेरोनिका मार्टिस नोवती, आल्बर्ट डिसोजा चारवती, जुलियाना डिसोजा दोनवती, एग्नेस वेरोनिका सालिस तीनवती, तेरेजा फर्नांडिस पांचवती, विक्टर जानेट डिसोजा चारवती, लीना गोम्स चारवती, जोसेफ डिसोजा दावती. कोणाचेंय नांव चुकून गेलां तर दयेकरून मुखार येवन तांणी बिगर वापातावन वाती स्विकार करचे.
तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूच्या वसूच्या सोम्या दरबाराच्या. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो, आज अख्खे पवित्र सभे संगी मेळून आम्ही देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमताव. आयची देवस्तुती देवाचे उतर जिणी बदलूंक आनी आमचे आपोवणे आनी मिसांव समजोवंक प्रेरण दिता म्हूण संदेश दिता. आज आमी सर फिरगज घरां सांगाता मेळून फिरगज कुटुंबाच्या एकवटाचो म्हणजे भाव बांदवपणाचो दीस व्हडा दाबाजान संभ्रमताव. आज एवकरिस्तांतल्या जेजूक पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानान आनी पुरशावा मुखांत मान करताव. ह्या संदर्भार आमची ते एवकरिस्ताची खरी भक्त उपजोन मोगाचे एकवटाचे शांत समाधानाचे आनी सुख समृद्धीचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आयचो संभ्रम आमकां आदार जावं म्हूण मागया. तशेंच फाल्यांतान सोलोंक आसच्या आमच्या महापरपेचेर आनी हांगासर व्हडा भक्तीन येवच्या सर यात्रिकांचेर भक्तिकांचेर सोम्याची आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. ह्या मिसाची ते समावेशी आसात. अर्गा मिस जावन दिता सेनोरा सेनरॉय लोबो चर्च बी वाडो, अलोशियस इवा पावला दुपद कट्टेवाडो, मेल्विन जेनिफर डिमेल्लो चर्च ये वाडो. आज तांचो काजाराचो दीस. बरें काजारीचे वेळी तांकां आमी मागतांव, अभिनंदन पाठयतांव. तशेंच जॉन आनिता डिसिल्वा कुंटलपडी बी वाडो हांचे ते सावन पासत मागतना विशेष ते सावन पासत भेटयता दीना डेसा गुंड्याटका वाडो, मेल्ड्रॉन मेंडोन्सा कडे बेट्टवाडो तांच्या इराद्या पासत मागया. बेस्ट मीस सावन आपल्या जल्मा दिसाच्या उडासाक जल्मा दिसाक अर्गां जावन भेटयता ग्लॅडसन पायस जर्मनी. ताका बरो जल्मा दीस मागता. देव ताका बरो फुडार दिवन दी म्हणून मागतना आमच्या फिरगजेच्या हर एका कुटुंबा खातीर भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोवच्याक एवकरिस्तांत बोळ मागोवन घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया. हे बलिदान फावते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदाद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सुजगण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हमचो अपराध हमचो अपराध हमचो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंसान संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदांत देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर पदवेदर आनी शासनाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुज्या खुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नामान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वसों. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जॉना प्रावादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जॉनाक पावले. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवाशांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जॉना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचोन अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोडी वस्त्रां पांगुरलीं. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपल्या वायट चालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मौन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोन व्हर. म्हाका पूत सांग. तूंच म्हजो देव. तूंच म्हजो सडवंडा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेर तावन तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या कळनातल्या मोगांनी बरेपणान सरी जावं. म्हजो तूं उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक भूत सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. खालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोन व्हरता आनी तांकां आपलो वाटो तो
विस्फोरीत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेल्या बरीं जियेसय. रडतेल्यांनी रडा नासलेल्या बरीं, कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करी नासलेल्या बरीं, आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नासलेल्या बरीं जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करी नासलेल्या बरीं जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिसो आयसो आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोश हाडचो. सोम्या देवाक हसून गावचो. उपकार आठोवन अर्गां दिवचो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांक धरण बंदेंत गेल्ल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आशिल्ले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तांचे मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी ताजो भाव जुवांव. ती आपल्या माचवार जाळां समा करतले. तेच कडेन ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदावाक वावराड्यान सांगाता मचवांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाचनो. आज भाऊ बंदोवपणाचो आयतार आमी आचरण करता. एवकरिस्तांतल्या जेजूक प्रत्येक थरान आमी मान करता. आत्तूरची देवपर्जा तुमी. आनी ह्या मुखल्या 500 दिसांनी जायतें तुमकां आयकोंक मेळटा. मागण्याचें वरस. कित्याक पापसाहेबान सिनोस सभे खातीर हें सगळें वरस मागण्याचें. मागा तुमी घेतल्यात हो विशय आनी सभा रितींनी मागण्या विशयांत आमकां मेळटलें.
आमचें भाऊ बंदवपण दाखोवचो दीस. निसायकी पळोवंक गेल्यार आज तुमचें व्हडलें फेस्त म्हूण सांगी येता. भाऊ बंदवपणान तुमी लागीं येवचें, एकामेकाचो भाऊ बंदवपण एकवटचो, पासारचो आनी सांगातपण दाखोवचें जावन आसा. आनी हो भाऊ बंदवपण तुमी दाखयचे जाल्यार त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी प्रत्येक तरान आज मान करतना तो एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां कितें सांगता, आमी कशें चली येता, आमी खंयच्या रितीन आमचें जिवीत हर एकल्याचें आमी मांडून हाडी येता, हें एक घडीभर आमी नियाळ्ळ्यार निसायकी आमचें भाऊ बंदवपण रुता जाता. थोड्या वर्सां आदीं अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आमच्या भारत देशाक आयिल्लो. प्रेसिडेंट म्हणटना आमकां कळटा खंयच्याय देशाचो प्रेसिडेंट या आनी कोणें रायबारी आयल्यार, राजदूत आयल्यार तांकां विशेश वेवस्था आसा. तांचें टायम टेबल बरें करून तयार करतात. हर एक संगत कांय इल्लें चड उणें जाल्यार देशाक मार येता आनी कितें जाता म्हणून सूक्ष्मयेन पळोवन तांकां तितली भद्रती दितात, तितली मिटिंगां आसा करतात, तितल्या रितीनी तांकां हर एकल्यांक थंय थंय व्हरचें, तांची मिटिंगां करचें, हर एक लेखान आनी तुकान म्हणल्या बरी, तुकून म्हणल्या बरी तें जाता. खंयसरी एक सुता तितलें हें चड उणें जायना. तशें आसता अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आयिल्लो, सगळीं ताची मिटिंगां आनी कितें देशा खातीर, आमच्या देशा खातीर, तांच्या देशा खातीर कितें ओप्पंद करूंक आसा पळय तें सगळें ओप्पंद जालें. सक्कड जाल्या उपरांत ताका आनी एका कडेन वचोंक आशिल्लें, पूण तो म्हणा लागलो म्हाका एका हांवें आयकल्ल्या एका अपूर्वेच्या जाग्याक म्हाका वचा जाय, तो जागो म्हाका पळय जाय. आनी तो जागो खंयचो गे म्हण विचारल्या वेळार आग्राचें ताज महाल तें म्हाका पळय जाय म्हणा लागलो तो. आनी ताची बंदोबस्त केली. ताका ताज महाला लागीं व्हेलें. त्या पुरबायेचें स्मारक ताणें पळयलें. थंयसर भारी खुशी जाली, कित्याक ताचे कुटुंबाची सांगातां आसली. तांच्या सांगाताय ताणें तस्वीर काडली, फोटो काडल्यो आनी जायत्या रितीनी तो संतोश पावलो. कित्याक ताज महाल एक सोबीत एक स्मारक तें. आनी इतलें जाल्ल्यानच सकड संतोश भोगल्या उपरांत ताणें म्हणलें एक उतार आसा, दिस मॉन्युमेंट इज बिल्ट इन लव. हें स्मारक मोगान बांदला, ह्या मोगाचेर बांदला. कितें उतरां पळया मोगाचें न्हू. हें स्मारक, दीस मॉन्युमेंट इज बिल्ट इन लव. हें स्मारक मोगाचेर बांदला, मोगान बांदला. वय सारकें. शहाजानाचो मोग ताच्या पत्नीचेर मुमताजेचेर, त्या मोगान ताणें बांदिल्लें स्मारक तें ताज महाल. मोगाचें न्हू. आज तुमी आनी हांव हांगासर आसा ह्या देव मंदिरांत, आनी एका मनशाचो मोग ताणें खाली एका मनशाचो केल्लो न्ही. शाहजानान मुमताजेचो मोग करून मात्र बांदले न्ही, सगळ्या संवसाराचो, अख्ख्या मनशा कुळाचो, आमच्या सर्वांचो मोग केल्लो. आनी त्या मुखांतर आमकां ताकाच ताणें दिल्लें. ताचो मोग नियाळूंक आमी आसाव हांगासर. त्या सुमयाचो मोग तुमी आनी हांव नियाळटाव. त्या सुमयाचो मोग आमी पळोवंक आयल्याव. आनी थोड्याच वेळांनी हांगासर पवित्र येवकरिस्त आराधनाक दवरतना तुमी आनी हांवें कितें म्हणा जाय, दीस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. हो सॅक्रमेंट आमकां मोगान दिला. कशें ताणें अमेरिकेच्या अध्यक्षान दीस मॉन्युमेंट इज बिल्ट इन लव म्हणलें, तशें दीस सॅक्रमेंट, हो सॅक्रमेंट तुमकां आनी म्हाका मोगान दिला. आनी तो मोग आमच्या सुमयाचो
अख्ख्या संवसारार विस्तारलेले तसलो अगळ्या सगळ्या मनशाकुळाचो मोग केल्लो दाखयता पवित्र एवकरिस्त. आनी त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करूंक आराधन करूंक तुमी आनी हांव हांगासर आसां. फिलिप ब्रुक्स म्हणलो एकलो एक बरो येणार ताच्या एका बुकांत तो जेजूचें नांव काडिनासतना सांगता एका हळ्ळेंत एक भुरगो जल्मालो. एका हळ्ळेंत ताची आवय बापूय सुतारी आचारी तांचे खांब आनी तशेंच तो मुंदरून म्हणटा हो भुरगो एका हळ्ळेंत जल्मालो आनी एका हळ्ळेंत वाडलो व्हड जालो. 30 वर्सां आवय बापूयक विधेय जालो खालतो जालो आनी 3 वर्सां परगट जिणी तो जियेलो. सुवार्थ ताणें परगटली आनी 30 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर ताका कुर्सायलो. दोगा सोरा मदें ताका कुर्सायलो आनी इतल्यारच रावयना तो मुंदरून तो म्हणटा ह्या मनशान ताच्या जिवितांत एकच एक बूक बरोवंक ना. बरें लागे एकच एक बूक ताणें बरोवंक ना. पूण ताच्या विशयांत बरयल्ले बूक इतले आनी तितले न्ही. कितलेशे बूक बरयल्यात, कितलीशीं फिल्मां काडल्यात, कितलेशे नाटक त्या मनशा विशयांत जाला. आनी तो जेजू क्रिस्त अक्रेक तो म्हणटा ताच्या विशयांत हर एक संगत बरयला. आनी सांजू हांव कितें म्हणटा जेजून सांगलें आनी जेजून केल्लीं कामां असर्यां ती सकट बरोवन दवरलीं जाल्यार हो संवसारच पावतो ना म्हूण सांगता तो मनीस. आनी सांजू हांवें म्हणटा जेजून सांगलें जेजून केल्लें आमकां वाचूंक मेळची भोव थोडे मात्र सकट आमकां मेळना. कितें सकट जेजून केला ह्या संवसारांत कित्याक मनशा कुळाच्या आमच्या मोगा खातीर हें सगळें ताणें केलां. देखून दीस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. हो सॅक्रमेंट तुमकां आनी म्हाका मोगान दिला आनी तो मोग आमी एकामेकाक पासारूंक आसा, एकामेकाक आमी दिवंक आसा, एकामेकाच्या जिवितांत तुमी आनी हांवें पावोवंक आसा. त्या दाळा मात्र कितें आमी ह्या संवसारांत जेजू विशयांत आयकता शिकता करता हें सगळें कार्यगत जाता. ना जाल्यार सक्कडे निस्तेज जाता, थंयच उरता, मुंदरून तें वचना. न्ही गे मोगाचो न्हू. पळया नेपोलियन राय एक श्रेश्ठ राय तो. आनी ह्या रायान मोगाचो न्हू ताका 11 दीस ताचे बारीक कश्टांचे जाल्ले. ताका सेंट हेलिना या हेलेन म्हणल्या द्वीपाचेर बंदी जावन दवरलो. बंदी जावन कोणूच ना थंय, एकलोच एक सुरो. तेजे 11 दीस केदो व्हडलो राय तो. पूण ह्या द्वीपाचेर आसतना एवशेन तेवशेन पासायो तो मारतलो. कोणी उलोवंक कोणी ना ताच्या कडेन, कोणी मनीस ना थंय. त्या कुद्र्यार त्या द्वीपाचेर तो आसतना मोगाचो न्हू सोलोन वेताना एका ल्हानशा कोपेलाक तो पावलो. एक ल्हान कोपेल त्या द्वीपाचेर आसुल्ले, कोणें बांदले आनी वो त्या कोपेला भितर रिगलो. भितर रिगता आसतना तो पळयता कोणाक थंयसर आसा जेजू रायाची एक तस्वीर, एक फोटो. आनी हें पळयल्लेंच थंयच बसता तो त्या कोपेलांत आनी त्या तस्विरेकच पळयता तो. जेजू रायाच्या तस्विरेक तो पळयता आनी अशें पळयल्लेंच ताका उडास येता आनी एका रितीन ताचें तुलन करता तो. एक माऊली मापन म्हणल्यार बरी करता तो. आपणाचें रायपण आनी ताचें रायपण, जेजू रायाचें रायपण आनी आपणाचें रायपण एका तरान तुलन करता तो, कंपेर करता. आनी ह्या वेळार नेपोलियन राय म्हणटा हांव राय जावन आसतना फ्रांसाचो हांवें कितें केल्लें, हांवें म्हज्या स्वार्था खातीर सक्कड केलें. म्हजे लागीं कितलेशे जण आसले, कितलेशे सैनीक आसले,
म्हज्या आतां पांयांक म्हणल्यार बरें वस वेतालो येतालो एकलो. इतलें पुरो आसलें म्हाका, कितले नौकर साकर आसले आनी कितलेशे जण म्हाका जीव दिवचे आसले. आज कोणी म्हणी म्हजे सांगात आसा गी? कोणी ना, एकलोय ना. हांव हांगा एकसुरो. उपरांत तो म्हणटा पळय हांव म्हज्या स्वार्था खातीर हांव झुजलो. सगळे संवसार हांवें मुठीन धरिचे म्हणून हांव आशेलो. हर एक संगत म्हज्या कडेन आसा जाय, म्हज्या भायर दुसरो आसोंक नजो म्हणून हांव आशेलो. आनी हे झुजां करूंक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांचेर हांवें धाड घाली. ते राज्य म्हज्या स्वाधीन केलें. आनी ह्या वेळार म्हजे सैनीक झुजले. हांवें वचोन झुजा जाय म्हणलें, सक्कड सैनीक गेले. कितलेशे जण मेले, कितलेशे सैनीक मेले. आनी सैनीक मेल्लेंच तांच्यो बायलो विधवी जाल्यो, तांची भुरगीं अनाथ जालीं. हें पुरा म्हज्या स्वार्था खातीर हांवें केलें. आनी ह्या वेळार जेजुरायाचे पायनेल ती तस्वीर पळोवन म्हणटा, वो मनीस हाणें हाचे कडेन कांय ना, हातेरां नात, खंयचेय ना, कितेंच ना हाचे कडेन. पळय आज सगळो संवसार ताका वळखता, सगळो संवसार ताका वळखता. सगळे संवसार ताजे खातीर जीव दिवंक तयार आसा, ताजे खातीर मरोंक तयार आसा. ताजें सगळें कितें सुवार्ता परगट करूंक आसा, हर एकलोय तो परगट करता. कित्याक? निस्वार्थी मोग ताणें केलो. निस्वार्थी मोगान ताकाच ताणें दिलो. दिस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. निस्वार्थी मोगान ताकाच ताणें दिवन तो सक्रमेंट ताकाच ताणें आमच्या खातीर दिलो. हांवें स्वार्था खातीर झूज केलें, कितलेशे जाणांक अनाथ केलें, विधवी केलें, आनी कितें करन देसवाट केलें. आनी आज म्हज्या सांगता कोण्णी ना, पूण जेजुराया सांगता हर एकलोय आसा. सगळो संवसार आज मानता जाल्यार मोगाचो न्हू. जेजून उपयोग केल्लें एकच एक अस्त्र, एकच एक हातेर. कितें मोगाचो न्हू? मोगाचे. ताणें मोगाचे हातेर उपयोग केले सोडून दुसरें कितेंच ताणें उपयोग केले ना. कित्याक त्या मोगान पळया कितलेशे जण थोंटे आयले ताजे लागीं. ताणें बरें करून धाडलें. केप्पे आयले, आयकाशें केलें, मोने आयले, उलयशें केलें, कुर्डे आयले, देखाशें केलें, कोडकार आयले, नितळ केलें, देवसार लागले, तांकां स्वस्थ करून धाडलें. हर एका पिडे शिडेंत आशिल्ल्यांक मेल्ल्यांक जिवंत करून उठयलें. हें जावन आसलें जेजूचें मिसांव. आनी तें मिसांव आमच्या सोम्यान मोगान केलां. तें मोगान केलां. त्या खातीर दीस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. हो सॅक्रमेंट तुमी आनी हांवें स्विकार करचो. तुमकां आनी म्हाका मोगान तो दिला. पळय नेपोलियन राय केदो व्हडलो राय मोगाचो न्हू. कितें कितें आसलें तें आज आसा येतो कांय ना. जेजू राय काळजाचो राय, मोगाचो राय. तो जियेता आज फाल्यां हर एका दिसा तो जियेता. कित्याक ताचें राज्य मोगाचें. मोगाचें न्हू. हें मोगाचें राज्य आमचें थंय आसा जंय जाल्यार कांय इल्लो त्याग तुमी आनी हांवें करूंक आसा न्ही गे. इल्लो त्याग आमी करूंक आसा, इल्लो सॅक्रिफीस आमी करूंक आसा. एकलो ग्रिस्त मनीस एका राब्बी लागीं आयलो की जुदेवांचो राब्बी. तो भारी शिकोणदार, भारी बुदवंत राब्बी तो, हो ग्रिस्त मनीस. आनी राब्बी लागीं आयलो. पाद्र्याबा लागीं तुमच्या विगारा लागीं मुसण येतात कावन्सिलिंगाक उलोवंक. तशें ह्या राब्बी लागीं एकलो ग्रिस्त मनीस आयलो. आनी तो ग्रिस्त मनीस आयलो आनी राब्बी लागीं म्हणा लागलो. राब्बीन ताका मोगान कितें आयलोय म्हण विचारलें. ताका तो ग्रिस्त मनीस म्हणा लागलो, राबी म्हाका न्हीद पडना, म्हाका न्हीद पडना. म्हाका कोणाय लागीं शांतीन जियोंक जायना. म्हज्या मोतीकच शांती ना, समाधान ना. सेज समारा लागीं कोणाय लागीं म्हाका मोगान जियोंक जायना. पळया मोगाचो न्हू बिरमत बावडो. न्हीद पडना. तुमकां न्हीद पडटा गे?
हांव चिंतिना आमकां कोणायकी न्हीद पडना मोगाचो न्हू कित्याक ग्रेस्त आमी दाराबस्त देवान आमकां दिला कित्याक हांवें न्हीद काडीचें म्हणटा तुमी 10 रुपया आसल्यार 20 रुपया करचे मनीस आमी न्हीद येताय येना ह्या मनशाकी तशेंच म्हाका न्हीद पडना राब्बी कोणाय लागीं म्हाका समाधानान जियोंक जायना म्हज्या मोतीक शांती ना कितें करचें ह्या राब्बीन आपोवन व्हेलें ताका एका कुडान बसुल्लें आपोवन व्हेलें आनी आरश्या लागीं ताका रावयलें आरश्या लागीं आरसो आसलो ओडलो जनेल आरश्यान ए पळय भायर पळय राब्बीन म्हळें भायर पळय हो पळयला कितें दिसता तुका म्हाका मनीस दिसतात अळे खारा वेचीन दिसतात रूख झाडां दिसतात सुकणीं सावजान दिसतात मनजाती दिसतात म्हाका म्हणा लागलो हा हें बरें दिसता गे तुका भारी बरें ये हांगा बस बसलो राब्बी मुखार आनी राब्बीन ताका एक आरसो दिलो आरसो कळ्ळें न्ही आमी तोंड पळोवन आयल्या आतां तुमी आतां पावडर आनी पुरा घाल येताना आरसो पळयचेच न्ही नातल्यार हांगा सुनो काडल्या बरें जाता देखून बरें करून घासून तुमी आयल्यात तशें ताका एक आरसो दिलो आनी विचारलें आतां कितें पळयता हितूं आतां म्हजें तोंड हे भारी खुशी ताका भारी संतोश जालो ताका ते दोळ म्हणे सर म्हाका मनीस दिसतात म्हाका कारान दिसतात म्हाका रूख झाडां दिसतात म्हणलो गिरायक आतां हांव म्हाकाच दिसता म्हजीच तस्वीर दिसता म्हाका भारी खुशी जाता म्हणूं लागलो हा तुका भारी खुशी जाता न्ही गे भारी बरें वो आरसो आसा पळय हाका लेप काडला फाटल्याने लेप काडला फादर आसा गी पेंट गी काडन ताका काडल्यार मात्र तुका मुखल्याने तूं दिसताय न्ही गे ना जाल्यार खंय दिसता ना जाल्यार इशीन आर पार न्ही गे इशीन तिशेन पळयचें देखून ह्या आरश्याक लेप काडिल्ल्या बरी तुज्या जिवितांत स्वार्थाचो द्वेशाचो दुस्मानकायेचो हग्याचो मसराचो लेप तुका काडला तुका तो लेप काडला देखून तुका न्हीद येना तुका शांती ना समाधान ना तुका खंयचेंच ना वस तो स्वार्थाचो द्वेशाचो दुस्मानकायेचो रागाचो हग्याचो मसराचो तो लेप काण सोड तुका बरें दिसतलें तुका सक्कड पळोवंक जातलें आनी तुजी भाऊ भयण कोण तुजो शेजारी कोण तुजो मोग करचो कोण तुजो दुस्मान कोण सक्कडा लागीं तुका मोगान जियोंक जातलें वस म्हळें जायत भारी खुशी जाली ताका कित्याक चाराणे सोडसो गिरायक न्ही तो रब्बीन सांगिल्लें स्वार्थान तो जियेतलो कोणायकी दिडकी दिनातलो आतून दिनातलो भाऊ बंदोपण ताचे थंय नातले मोग ताचे थंय नातलो कांयच नातलो पुरा म्हजे कडेन आसा म्हणलें पुरा नपयंच जाल्यात मोगाचो हांगा मस्तोणाक आमी पळयलां बोरा म्हजे कडेन बोरा म्हाका साध्य कोणी नात आतां पळया तुमी ह्या परिसरांत ती मस्त जाणा पोरा म्हजेंच म्हणचे ना ते पुरा नात आज कोणूच ना कोण उरला जेजू मात्र आनी ताणें कितें दिलां दीस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव मोगान कोण आमी जियेता ताणें मोगान दिल्लो सक्रमेंत आमी आराधन करता नमस्कार करता तो मात्र तो जियेता तो जेजूराय तुमच्या आनी म्हज्या काळजान जियोंक आसा देखून हे भाऊ बंदवपण हे भाऊ बंदवपण तुमचे थंय म्हजे थंय आयलें तर मोगाचो न्हू आमकां हरी एकल्याक जियोंक साध्य जाता ना तर बेश्टें आमचें जिवीत लेप काडिल्लें जिवीत आमचें विविध रितीचो लेप तुमच्या आनी म्हज्या जिवितांत काडला आनी ते सगळे लेप आमी काण उडोवंक आसा नेपोलियन रायान चिंतल्या बरें कोणूच नातुल्लो कांयच नातुल्लो वो सगळो संवसार जिखला सगळो संवसार ताच्या हातांत आसा आनी हांव येदो व्हडलो राय जावन आसलो आतां म्हज्या वट्ट कोणी आसात गे तुमच्या वट्टी कोणी आसचें ना तुमी राग द्वेश दुस्मान काय हगे हें पुरा 2 वर्सां जाल्यार आमच्या वट्टी कोणी रावना मोगाचो कोणी रावना देखून आमी आज येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करतना त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या बिदींनी आमी व्हरतना येवकरिस्तांतलो जेजू कोणाक गूण करता कोणाक बरें करता कोणाक मोग दिता कोणाक हर एका रितीनी स्वस्थ करता
ते आमी नेणाव, ते नेणाव. कित्याक पयल्याच्या काळार आमच्या गांवांनी हळ्ळेनी पुरा हिंदू भाव आमचे देवरान ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು म्हणटाले. कित्याक तो आमचो गांव बरो जाय जाय, आमची घरां बरी जाय जाय, आमची मन जाती बरें जाय जाय, आमची भाऊ भयणी बरें जाय जाय, आमच्या कुटुंबान संतोष ये जाय म्हणून. तशें आज त्या जेजूक आमी बिदीन व्हरतना आमचो गांव बरो जाय जाय, आमची कुटुंबां बरी जाय जाय, मोगाची जाय जाय, भाव बंदोपणाची जाय जाय, सॅक्रिफिसान त्यागान भरलेली जाय जाय आणि हर एका दिसा आमी त्या जेजूचो मोग करचे तसली जाय जाय. देखून दिस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. हो सॅक्रमेंट तुमकां आनी म्हाका मोगान दिला. त्या मोगान आमी जियेवया, तो मोग आमी करया. हर एका दिसा तो मोग आमच्या जिवितान वाळासो करया. तुमकां आनी म्हाका बरी न्हीद पडटलीच. तो जेजू आमकां बरें स्वस्थ करतलोच. स्वार्थांत आमी जियेता जाल्यार त्या ग्रेस्त मनशा बरें म्हाका न्हीद पडना, म्हाका समाधान ना, म्हज्या मतीक शांती ना, म्हाका जियोंकूच जायना. हेंच तुमचें राजांव आनी लदीन जातेली शिवाय आमकां बरी न्हीद पडा जाय तर तो लेप काण उडया. आनी दीस सॅक्रमेंट इज गिवन इन लव. हो सॅक्रमेंट आमकां मोगान दिला म्हणलें आमच्या मोतीक आमी हाडया. आमेन. एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार बापतो सर्गांनी प्रितुमिचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम्हा मनशा पासून आनी आमच्या सदवणे पासून सर्गार्तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोन्स पिलातान ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसीब करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सतमंता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावर्तेची प्रार्थना. मोका सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां. हें आपोवणें आमच्या जिवितांत ताच्या संगता रावच्या खातीर, मागणें करच्या खातीर आनी आमी केल्ले मागणें ती सुवार्ता प्रसार करच्या खातीर ती जावन आसा. देखून आमच्या सोम्या संगता रावन आनी आमचे अनुभव हेरां संगता वांटूंक आमी वेताना आमची दिनवाशी प्रार्थना त्या सोम्या मुखार आमी आतां उबारुया. मोगाळा बापा, पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे लागीं तूं निरंतर उलयताय. तुजीं उतरां पवित्र सभेंत खरी जायशें करताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हें तुजें उतर उर्बेन परगटच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. पदवेदार बापा, तुजीं उतरां उजवाडांनी तारण दितात. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तुज्या उतराक ताळपटच्या येजनादारी लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशें तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. काकुळदारा बापा, तुजें उतर एकवटांचे हातेर आमच्या सर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान बरोवन तुजें उतर वाचच्या, नियाळच्या, वाणच्या आनी तें फळादायक रितीन जियोवच्या मुखांत्र देखी बरी जिणी रुतां करूंक आदार दी म्हूण मागता. बाबा, आमचें मागणें आयक. ह्या बसलिकांत
येवच्या सर भक्तिकांचेर यात्रिकांचेर आनी बसलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर हातीन धरिल्ल्या सर योजनांचेर तुजी बेसांवां घाल. हांगासर भेट दितेल्या सर्वांक आत्मीक आनी लौकीक बरेपण लाभय आनी तांची तेसांवां सुफळ कर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. फाल्यां तावन 6 दीस पर्यंत सोलोंकासची लोरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या बसलिकाची महापरब सर अधिकाऱ्यांच्या भक्तिकांच्या आनी आम्हा सर्वांच्या नांवान कसलीच अडखळ येनासतना विघ्न आनवाराविणें यशस्वी जायचें कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्तीं करताय. हे विधी बोवारी जमल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरा प्रमाणें तुजो पाटलाव करूंक आदार दी. जिणी बदलापाक विशेष म्हत्व दिवन सुरवातेक केंद्रीत जिणी जियोवचो देवाच्या उतरांच्या मोगाचो समुदाय आमकां कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, तुजे मुखार उबारिल्ली ही प्रार्थना तूं मानून घे. जायती मागणी आमच्या काळजां मनान आसात. तुजे लागीं उबारूंक आमकां हो एक अवकाश जावन आसा. मुखल्या दिसांनी हांगासर कितें घडटा तें सक्कड आमी तुका समर्पण दिता हांव बापा. तुज्या आदारान आमचें जिवीत बरोवन दी. आमी हर एकल्यांनी सुखान आनी संतोशान ह्या संवसारान जिये जाय म्हणलें तूं आशेताय. सक्कड आमची पिडा शिडा खाण उडय, आमकां बरेंपण लाभय आनी हांगासर कितें सक्कड जावंक आसा तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर तुजो आदार आमी मागता. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. स्वीकार कर बाबा, वायदाकासो हाडायल्या. स्वीकार कर बाबा, आमकां सांस भेटयता. स्वीकार कर बाबा,
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदा देव बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो अखायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस मनशां बसूत तें वारो उतेलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट
परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे प्रितीमेचेर विस्तार आलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेरल आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यांचो मेस्तां तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भगवन धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्यानच शिकयल्ले आमच्या बापाचे मागणे आमी सकट सांगता. आमचे हात जोडून आमी म्हणया, आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां खाल्लें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरीसपरासर वायटांतली आमकां निवार. दयकुर्ण्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सभेच्या भोवताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मगसो गुर जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती
या शिलयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी सुमिया तू म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुज्या उतरानच म्हाका प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. या तुझ्या भोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमच्या भाव बांधवपणाचो एकताराचो दीस आमच्या मालगड्यांनी ह्या पवित्र थळार बावडता आराम केल्लो. जेजू सोमी सोडवणदार म्हणून वळखून घेतलो दीस वो त्या सेवकरिस्ताच्या बळान ह्या मावसाच्या वाटेर आसले आमकां सासणीक जिविताच्या वाटेन व्हरूंक एक मात आदार आमचो जेजू क्रिस्त. मोगाचो गुर्त जावन
जेजूक आमकां दिला ह्या सक्रामेंता मार्फत. तो एवकरिस्ताचो सक्रामेंत मोग असो गुर्तू जावन आसा आनी तोच मोग जावन आसा भाव बांदवपणाचो स्पिरीट. आमी समेस्तनी एक जायचे म्हणली खुशी देवाची जावन आसली. आमचे मदें थंड भेद भाव ग्रेस्त दुबळो शिकपी अशिकपी म्हणले चिंताप नासतना एक बावडत एक पवित्र स्थान एक देव एक पवित्र आत्मो ह्या नांवान आमी आसा. त्याच भाव बांदवपणाच्या स्पिरिटान आमचो बावडत जीव करया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता ते हो बावडत परगटया आनी क्रिस्तांवा मदें आमचो सोमी सडवणदार म्हणून वळखट करूंक देवाची कृपा मागया. आज परगटतरान उक्त्या रस्त्यार आमी सोम्याक व्हरतना ताचे आशिर्वाद ह्या गांवाचेर पडों. ताचे आशिर्वाद आमा सोमेस्तांचेर आसूं पिडेस्तांचेर आसूं नाना तरेच्या बंदड बंदपासाचेर पडिल्ल्यांचेर आसूं म्हूण मागया. जेजूक ताणें सलच्या वाटेर वेता आसतना थोड्यांक हांतुळ्ळां समेत न्हिदयतले ताची दिश्ट पडल्यार पुरो म्हणून आज त्याच बावडतान सोम्या जेजूक आमच्या परगट वाटेर व्हरता आसतना ताची दिश्ट पडोवन दी आमच्या ह्या फिरगज कुटुंबाचेर आमच्या ह्या गांवाचेर आत्तूर क्षेत्राचेर ह्या कारकोळ गांवांचेर पडोवन दी म्हणून आमी मागया. ताचो आशिर्वाद पडोवन दी क्रिस्तांव भावंडांचेर अन्य जातीच्या लोकांचेर पडोवन दी म्हणून मागया. ताचो आशिर्वाद पडोवन दी आमकां तवळ तवळ कश्टूंच्या मानसीक तरान आडकळ हाडच्या तसल्या बावडत्यांचेर पडोवन दी म्हणून मागया. तांणी फाटीं परतून सोमींत सोमी जेजू क्रिस्त म्हणून वळखोंक देव तांचें मन परिवर्तन करून दी म्हणून आमी मागया. आमी मागया सगळ्या आयच्या सर्व लोकांचेर सगळ्या मार्केटांत आमच्या ह्या रस्त्या देगेर आंगड गेल्ल्या सर्वांचेर पडोवन दी आनी ताची दिश्ट पडिल्ल्या हर एकल्यांक आनी ताचेर दिश्ट गेल्ल्यांक काकुळतेची बिरमोतीची दिश्ट गेल्ल्यांक जेजू आपली काकुळतेची बिरमोतीची दिश्ट घालो म्हणून आमी मागया. Page number 286 286. Rızna
एवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी आसा, आमची तकली बागोवन ताका नमस्कार करया. मोगाळा जेजू, थोडो वेळ तुजे संगत आमी खर्चीत हांव. ह्या एवकरिस्तांत खरोच तूं हजर आसाय. तुजें हजरपण विविध रितींनी आमी भोगता. जेजू, तुजो सांगात कितें रुसलो तुज्या शिसांक. भोवूच आनंद असो, आकर्शीक असो तांकां जालो. संतोशान ते भरले. तांकां विविध अजापां तुवें करची देखतना, तुवें विविध लोकांक गूण करतना, बरें करतना, हर एका रितींनी लोकांच्या गरजांनी तुवें पावतना, पिडेस्तांक तुजे लागीं वखल हाडटा आसतना, त्या मार्गा देगेन बिदींनी बसून आशिल्ल्या त्या पिडेस्तांनी बोब मारून दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणटना, सुम्या म्हाका पळय जाय, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी सायबा म्हणटना, हांव फकत ताच्या वस्त्राक हांव आपडीन जाल्यार हांव गूण जातली, हांव बरी जातली म्हणटना, मेल्ल्यांक जिवंत करून उठयतना कितें आनंद संतोष वाडलो तुज्या शिसांनी तो पळयलो. तांच्या दोळ्यांनी तें देखलें आनी तुवें केल्ली अजापां तांकां व्हरतो आनंद दिवंक शकली तर तोच आनंद संतोष आजून ह्या 2000 वर्सां उपरांत आमकांय तूं दिसो नायगी सोम्या. आमकांय तूं बरो करचो नायगी, आमकां गूण करचो नायगी. आमच्या जिवितांत ही अजापां अद्भुतां विविध रितींनी आमी देखता. आमी केल्ले मागणे केदीकच निर्फळ जायना. मागा तुमी घेतल्यात हो विशय आमी हरी एकल्यानी हरी एका दिसा मागणे करूंक आसा. थोडो वेळभर आमी मागणे करूंक आसा म्हणून आमकां सांगता. आजच एका वॉट्सॅपाचेर हांवें पळयलें, एक धार्मीक भयण म्हणटा 20 मिनीट असो वेळ, 20च मिनीट असो वेळ तूं मागण्यान करची. तुजें सगळो दीस तुजो संतोश असो, आनंदाचो तो जातलो. तुजें थंय कितें स्ट्रेस आसा, बांदपास आसा, बंदड आसा, तांतून तुका सुटका मेळटली. तुजें काम करूंक तुका साध्य जातलें. मस्त इराराय, बेजाराय, खंत दूख तुजें थंय आसा तें सकड पयस सरतलें. फकत 20 मिनटां दिसाचे तूं तुज्या सोम्याक दी. थंयसर तुका शांती समाधान मेळटलें. थंयसर तुका बरेंपण मेळटलें. थंयसर तुका व्हरतो आनंद जातलो. सोम्या जेजू, आमी बिजी मनशां तुजे सांगाता रावंक आमकां मस्त कश्ट जातात. इतले बांदपास गी आमकां हर एका दिसा आमचो वावर करूंक असो आमकां वेळ पावना म्हूण आमी म्हणटा. मस्त जाणां आमी आमच्या संवसारी जिवितांत बापा आमकां दिल्ले मोबायल ताका आमी चिटकोवन गेल्या. थोडीं जाणां कंप्युटराक चिटकोवन गेल्यात. थोडीं जाणां आनी खंयच्या संवसारी राठावळींनी बुडोवन गेल्यात. आमचो वावरूच आमचो देव म्हणटात ना. सोम्या जेजू, तुका आमी केदाळा वेळ दिता, आमी नेणा. कांय इल्लो थोडो वेळ दिल्यार आमचें गमन, आमची मोत आमची खंयसर आसा म्हणलें आमी नेणा. मागा तुमी घेतल्यात. सोम्या जेजू आमकां मागोवंक शिकय. सोम्या जेजू आमकां मागोवंक शिकय. तुज्या शिसांनी म्हळें आमकां मागणें करूंक शिकय. कित्याक शिसांच्या मागण्यांत अर्थ नातुलो गी.
शिसांक कोणाकी गुण करूंक जायना लेंगी शिसांक साथ दिना लेंगी साध्य आसलें पण सोम्यांक तांचो वेळ दिवंक साथ दिनातले आमचे वरवीं गुण करूंक जाता म्हणून ते चिंतले तांच्या वरवीं जालें ना सोमी म्हणटा असल्या कस्ताच्या देवसराक धांवडाय जाय तर मागणे एक प्रबल अस्त्र जावन आसा साधन जावन आसा बळादीक अस्त्र जावन आसा साधन जावन आसा मागण्या वरवीं सकड पिडा शिडा गुण जाता बरें जाता आमकां हर एका रितीनी संतोष मेळटा सुमिया जिसू हांगासर खरोच तूं हजर आसाय थोडो वेळ तुजे सांगात आमी खर्चिता तुका आमी आतां व्हरता आमच्या बिदेनी विकारांनी येदोळूच असो उद्गार काडलो खंडीत जावन सोम्या आमकां तूं बरें करताय हर एकल्याक तूं बरें करताय हर एकल्यांक शांत समाधान तूं दिताय हर एकल्यांच्या जिवितांतले कश्ट तूं पयस करताय खेदाळा तुजे लागीं आमी येता तुजेर दिश्ट घालता तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता आमी खेदाळा म्हणटा गी निसायकी व्हरतो संतोष भोगता जो हांव मरी वियांनी एका मनशाक हर एका दिसा तो पळयतालो तो येतालो एक घडी रावतलो आनी वेतालो एक दीस विचारलें जो हांव मरी वियानेन बाबा तूं इगर्जेक येताय आनी भायर वेताय तक्षण ते दाळा तो मनीस म्हणटा फादर म्हाका कांय मागणें करूंक कळना पूण हांव येता भितर तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता तितलेंच मोगाच्यान कितें संतोष त्या मनशाच्या जिवितांत तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता हें जाय जे आमचें जिवीत सोमयाक आमी देखा जाय आमच्या कश्टांत आमच्या पिडे शिडेंत आमच्या निराशेंत आमच्या बेजारायेंत आमच्या सलवणेंत केदळ आमी ताका देखता गी तोच सोमी आमकां हर एका दिसा राखता सोमया जेजू तुका आमी व्हरता आसतना हर एका रितीनी आमकां राख आनी सांबाळ आमचें एक प्रदर्शन न्ही बगार तुका आमी व्हरता आनी हर एका रितीनी आराधन आमी करता भक्तीन आमी वेता गितां आमी गायता आनी व्हरत्या व्हडा संतोशान व्हडा दबाज्यान तुजो हो पुरशांव आमी काडटा जेजू आमच्या संगाता राव आमकां सांबाळ म्हूण आमी मागता दयकन बसया दयकन कटतिल्यो काणगे कंताराच्यो तुमकां थंयसर कंतार सांगोंक हांगासर मायकाची वेवस्था आसा आनी इशारो दिया कुरीस आनी दुंपेली गेले लॉरेस साहब थंयसर तांकां इशारो दिया बँड मुखार कुरीस बँडाच्या मुखार कुरीस आनी दुंपेली सगळ्यांनी पुरशांवाक मेळचें आमकां हातपायाक ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರ ಹೊತ್ತವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವೆನು ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ನಿಂದಿಸುವವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅವರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಕರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೀಳಲಿ ಅಂಗಟ್ಟಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ 6 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕೋರೋಣ ಸರ್ವರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರೋಣ Yeah.
आमचे मुखार आमचो सुमी आसा, ताका आमी आमच्या बिदींनी वेलो, आमच्या वाटेन ताका आमी वेलो. कितलेशा जणांनी त्या सुम्याक पळयलो. 2000 वर्सां आदी आमचो सुमी त्या गलिलिया सरोवराच्या देगेन वेताना जायत्या त्या शहरांनी वेताना, कफेर्नमाक वेताना सबार कडेन ताचे मिसांव करनासतना कितल्याशा जणांनी ताका पळयलो. तांचे भाग पूण आमकांय आमचो सुमी ह्या उंड्या रुपार तो आसतना आमकांच ताका आमी समर्पण दिवया. सुम्या जेजू, तुका आमी समर्पण दिता. ही आमची बाजिलिका. थोड्या वर्सां आदी ही समर्पण दिल्ली आनी सांगतास हजारो लोक हांगासर मुखल्या दिसांनी येताना सुम्या जेजू तांकां आशिर्वादांनी भर. मागा तुमकां मेळटले म्हणलो संदेश तांणी हांगासर आयकतना तांणी मागल्लें, बापा तूं तांकां भरपूर मापान दी. ह्या बाजिलिकांत येवन सान लोरेसा कडेन मागतना सान लोरेसांनी तुजे लागींच मागल्लें. आमी तुजी भक्तिका आनी सांगतास सान लोरेसान जें कितें केलें तें आमी करता आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया ह्या बाजिलिकाक. सांगता संगसर सेवा दिवच्या विगाराचेर, रेक्टर बापाचेर, बाप आल्बनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी, शान, समाधान, सौखसाय लाभय बापा. हांगासर सेवा दिवच्या येर्याजकांचेर, बाप रोमन मास्कोरेनसाचेर, बाप लारी पिंटोचेर तुजे आशिर्वाद घाल. खळमीत नातल्ली हांची सेवा ह्या पूण शेताक हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक तूं कशें दिश्ट घाली 2000 वर्सां आदी तशेंच तांची दिश्टी तांचेर आसूं दी. हर एकल्याच्या गरजांनी ती पावोवन दी. जायती सेवा ह्या पूण शेतांत हांव वळटा आसतना बापा ह्या याजकांक आमी तुका समर्पण दिता. तांचें समर्पण जावं दी. पिडा शिडा आसा तांकां, कश्ट आसा तांकां,
दूख आसा तांकां, बेजाराय आसा तांकां, बाबा ह्या समर्पणाद्वारे तांकांय तांच्या मोतीक सवकसाय हळवाय तूं दी. बाबा आमी समर्पण दिता ही सगळी फिरगज, ह्या फिरगजेंतली हर एक कुटुंबां तुका समर्पण दिता. कुटाम पवित्र सभेचो मुळावो कण जावन आसा, समाजीचो मुळावो कण जावन आसा. आमची कुटुंबां बरी आसल्यार मात्र खंडीत जावन पवित्र सभा. आमच्या कुटुंबांनी जायती पिडा शिडा आसा, कश्ट आसात, संकश्ट आसात. आमची आवय बापूय आमच्या कुटुंबांनी अशी पिडेस प्रायस्तां, आमची युवजणां, आमची भुरगीं बाळां असबा रितीनी कश्ट जातात. बाबा तांकां आमी तुका समर्पण दिता. तांचें समर्पण ह्या तुज्या मुखार आमी करता आसतना हर एक आमचें कुटाम राख, हर एक आमचें कुटाम मोगाचें बिडार जावं दी. हर एका कुटुंबांनी मागणें वाळोवन दी. मागा तुमी घेतल्यात म्हणटा आसतना हर एक आमचें कुटाम मागण्यान तांकांच ती उबारून दी. आनी आमच्या हर एका कुटुंबाक तुज्या पांयां तळा आमी दवरता. बाबा आमी दवरता तुज्या पांयां तळा, तुका समर्पण दिता आमच्या पांयां तळा. ह्या फिरगजीची गवळीक मंडळी, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, वीस आयोगाचो संयोजक आनी जायते वाड्याचे गुरखार, प्रतिनिधी, विंचून काडिल्ले सांदे, नमी आरलेले सांदे, हुद्द्या हक्कान आसचे सांदे, संघ संस्थेचे सांदे, अध्यक्ष आनी सांदे हर एकलोय ह्या फिरगजीच्या बरेपणा खातीर वावर करता. बाबा तांकां एकवटीत दवर. बाबा मागण्यान तांणी तांकांच उबारता आसतना आमचेय मागणे आयकून घे. तुका आमी तांकां समर्पण दिता. बाबा आमी समर्पण दिता ह्या फिरगजेंत सेवा दिवच्या धार्मीक भावां भयणीचेर. जायतीं जाणां धार्मीक हांगासर आसात. ह्या फिरगजेंत जायतीं वर्सां तावन सेवा ती दितात. इस्कॉल आनी जायत्या रितीन ह्या पूर्ण शेताक ती वावर दितात. बापा पुरा सण लेखीन आसतना तांची सेवा तूं दिता आसतना तांकां आमी तुका समर्पण दिता. तांकांय कश्ट आसा, तांकांय दूख आसा, तांकांय बेजाराय आसा, सोलवणी आसा. बाबा तूं आसाय जैत दिवचो, तांकां आमी तुका समर्पण दिता. बाबा आमी समर्पण दिता. हांगासर इतर धर्माची जायतीं जाणां येतात. तांकांय तांची कुटुंबां राख आनी सांबाळ. तुजेर विश्वास तांकां तूं सडय. तुजेर विश्वास भावार्थ दवरन ती येता आसतना तुवें जायत्या जाणांक पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सबार जाणां इतर धर्माच्यांक पर्यंत तुवें बरें केलें. विश्वास दवरना इल्लो कोणूच सलवाना, मागण्या ना इल्लो कोणूच सलवाना. बगार आमचें समर्पण आमी करतना तांकांय तुका समर्पण दिता. मोगाळा बापा आमचेर वायट नदर दवरच्या, सबा रितीनी आमकां विरोध करच्या, सबा रितीनी आमी सलवतना बाबा तूं आमचें बोळ जावन आसाय. हर एकल्यांकी तुज्या आशिर्वादांनी बर. आमी बरी नदर तांचेर दवरूंक आमकां तूं शिकय. मोगान आमी सांगाता चलोवंक ह्या समाजेंत 4 दिसांचो संवसार आमचो. ह्या संवसारांत आमी जियेता बापा. माया मोगान भाऊ बंदवपणान सांगता सरी एका रितीन सांगता आमी चलता आसतना आमची सांगता समकोची पवित्र सभा जाताना, सिनोद सभा जाताना, पाप साहेब ह्या खातीर विविध रितीनी वावर करतना हर एकल्याक आमकां राख. आमच्या पापा साहेबाक राख बापा. समर्पण दिता तुका आमी. पापा फ्रांसिसाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या गुवळी बापाचेर अदीक मनादीक जेराल्ड आयजक लोबोचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ही उडपीची पवित्र सभा ते चलोवन व्हरतात. जायती वावंट आसा, मेहनत आसा, जायते योजन आसात. हर एक आमच्या गुवळी बापाचें योजन ते फळादीक जावं. आमच्या खातीर ह्या दियेसीजी खातीर कळमीतनांतलो वावर ते सेवा ते दितात. सभा रितीनी ते आमच्या संगता आसून आमकां धैर्य दितात. याजकांक, धार्मिकांक, लायिकांक, फिरगजेंतल्या हर एका फिरगज्या बावर्त्यांक जिवे ते दवरतात, जागयतात. हर एक योजन ते जारी करूंक वद्दाडतात. बापा हें सर्व तुजे खातीर आमी भेटोवन दिता. तुज्या पांयां तळा आमी सर योजना आमच्या फिरगजीची, आमच्या दियेसीची आमी दवरता. मोगाळा बापा हांगासर आल्तार भुरगे आसात, बरी सेवा दितात. हे सर आल्तार भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल. मुखार धार्मीक याचक जावंक
आनी सांगता जायतीं जाणां भुरगीं आसात तांणी धार्मीक बेसांत याजकी जिविताक रिगोवंक तांकांय आदार लाभय. आमी हांगासर अशी हर एकली मागया तासो पूत आसो पूत याजक जावं दी धार्मीक भयण जावं दी म्हणचें न्ही. म्हज्या पुतान कित्याक जावंक नजो, म्हज्या कुटुंबांत एक देव आपोवणें कित्याक फुलोवंक नजो. देखून आमच्या भुरग्यां बाळांक सोम्याच्या पांयां तळा दवरया, समर्पण दिवया. आमी येरांक बोट दाखचें न्ही. बगार आमचे कुटुंब बापा म्हज्या कुटुंबांत आज हांव मागतां म्हज्या भुरग्यान एक याजक एक धार्मीक जाय जाय. हर एका रितीनी ही पवित्र सभेची सेवा करी जाय. ही सेवा मुंदरसून वसा जाय. बापा जायत्या खातीर आमी मागता आसतना आज पुरा सण लेखीन आसतना मस्त जाणांनी वावर केला, विविध सेवा दिल्या. सुरंगार आयिल्लें वाहन, सुरंगार आयिल्ली वाट, बँड आनी सगळें पळयत आसतना बापा मस्त जाणां स्वयंसेवकांनी आज कळमीतनातलो वावर दिला. बापा आमची पुरा सण सगळी तुज्या पांयां तळा दवरता. हे सगळ्या वावर दिल्ल्या हे सगळें फिरगस कुटाम मेळोवन सांगाता वावर केला. थंयसर आमी पळयता फलकां घाल्यात, विविध रितीनी फेस्ताचो संदेश घाला, बरें मागला. ह्या सगळ्यांचेर बापा तुजें आशिर्वाद घाल. आमकां एकवटीत दवर आनी सांगता आमच्या जिवितांत तुजो बरवसो घाल. आनी आमी चलोवन वता आसतना बरवशाची यात्रेक आमी जाता आसतना आमकां हर एकल्याक तूं राख, सांबाळ आनी चलय म्हूण मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सक्रामेंताचें गीत आमी गावया. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तकली बागोवन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. बावडता ह्या भाव बांदवपणाच्या फेस्ताचे सुभाशय पटयता.
आज ह्या सगळ्या पुरशांवाचें मुखेलपण घेवन सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या हातांत धरून आमकां सोमेस्तांक बेसांव दिवंक आदार दिल्या अपूर्वेचें दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन सोम्याचो मोग सक्रामेंतांत म्हणल्या विशीं संदेश दिवन हाच्या सगळ्या 3.5 वरां तावन आतां 6 पर्यंत सगळ्या लितुर्जीची मुखेलपण घेतिल्ल्या मानादीक बाप लुईस डेसा ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सुवारड्याच्या नखरे फिरगज सेविगार फिरगज याजक जावन वर्ती सेवा दितात आमच्या DSCCचेय जायत्या कमिशनाचे आयोगाचे प्रत्येक तरान आंतरधर्मी DSCCच्या आयोगाचे ते संचालक जावन आसले आज हांगासर येवन आमकां अपूर्वेचो संदेश ताणें दिला सो स्वामी जेजू क्रिस्त ताका आशिर्वाद दिवं बळवंत करूंक आनी सांत लोरेसाची मजत तांचेर सदांच आसूं म्हूण मागता देव बरें करूं म्हणटा आनी आज ह्या पुरशावाक आदार दिला तुमी सोमेस्तांनी भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान काल तावन आज पर्यंत वावर दिला प्रत्येक तरान सगळ्या वाड्या घरांनी 12 वाड्याच्यांनी वाट सुरंग राहिल्या बंटिंग्स बांदून वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी सगळे वाड्याचे लोक सांगाता मेळ्ळ्यान हाताक हात दिवन वाट सुरंग राहिल्या इंदा थाळी बांदला आनी तशेंच कांबे भरल्यात ह्या सर्वां खातीर देवान तुमकां आशिर्वाद दिला देवान हें सगळें पळयलां ताच्या पुताक पुरशांवर व्हरच्या खातीर तुमी काडिल्ल्या मिनातीक देव आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आतां ती आमचो 215 आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.